मेन रिजन म्हणजे ॲक्सिडेंट कालचो. हांव तर म्हणन सरकार आनी सरकारांतल्या मंत्र्याक लागून हें सगळें जाता. 1 वर्स जालें माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन एक्ट एमेंड करून सगळ्या राज्यांक इम्प्लिमेंट करपाक धाडलो आनी गोंय सरकार आनी गोंयचो मंत्री आज बसून न्हिदला. ताका लोकांचें पडूना, एक्सिडेंटाचें पडूना आनी जे भुरगे 18 वर्सां जावना ते भुरग्याचें ताका पडूना. एक म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आनी पुलीस ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक दोनी एक गोश्ट खबर आसा, खंय खंय रेसी जाता त्यो, रातच्यो रेसी खंय जाता आनी ताजे फाटल्यान कोण कोण आसता हेंय सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाक. पूण कोणूच एक्शन घेवपाक मुखार वचना आनी त्या खातीरूच स्ट्रिक्ट रुल्स एंड रेग्युलेशन करून एक्ट एमेंड केल्लो. आज गोंयांत आजून बसून ह्या मंत्र्यान लावना आनी सरकारान लावना. वेर्णा ह्या भागांत शर्यती जाता आनी तेवूय बी इंडस्ट्रियल इस्टेटींत जाता हें खबर आसा. तशेंच गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडच्या रोडारूय अश्यो गोश्टी जाता हे सगळ्या पुलिसेक, ट्रॅफिकेक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक खबर आसा. पूण आजून बसून हांव जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्लो तेन्ना हांव तांचेर एक्शन घेतालो आनी रातच्या वेळार मिरामार रोडाकूय ह्यो शर्यती जाता हें सगळ्याक खबर आसा. तरी आसतना दोळे झाकपणा म्हणजे सरकार हरशीं सगळ्यो गोश्टी रातच्यो करता पूण हे जे रातचे आनी सांजे वेळार कितें जाता तें सरकाराक दिसना. त्या खातीर हांव पयलीं म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागता बिकॉज ऑफ नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एमेंडेड एक्ट इन गोवा आनी ताजेर एक्शन घेवची. मुख्यमंत्र्याक जर गट्स आसा जाल्यार ताणें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी इमिजिएट एमेंड केल्लो एक्ट लावपाची आवश्यकता आसा आनी हाजें आन्सर तांणी लोकांक दिवचें. आज ते भुरगे ते बापूय गाडयो दिता त्यो बंद जावपाक जाय. ते एक फॅमिलीक कळपाक जाय भुरगे आनी तांचे भुरग्यांक आनी त्याच प्रमाणे तांचे घरच्या लोकांक अश्यो गाडयो दिवपाक जायना. हेल्मेटां घालून भुरग्यांनी गाडयो चलोवपाक जाय. हे सगळे गोश्टी ह्या एक्टांत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड दिल्ल्यो आसा. त्या प्रमाणे ताज्यो फायनूय आसा आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना अश्यो गोश्टी काल घडल्या तश्यो घडटा तेन्ना इम्प्रिजमेंटूय आवय बापायक आसा.